लिकर गेट प्रकरणात धरिल्लो दिल्लीचो मुख्यमंत्री केजरीवालाक 10 दिसाची कस्टडी मेळची म्हणून ईडीचो दिल्ली कोर्टान नेट बीपी देवलो म्हणून केजरीवालाक कोर्टांतल्यान हॉस्पिटलांत. साउथ ग्रुपाकडच्यान मेळिल्ले 45 कोटी आपण गोंयांत 2021चे वेंचणुकेत वापरले. ईडीचो दावो. हवालांतल्यान 4 मार्गांनी पैसे पावले. आपाचे आदले उमेदवार ईडी मुखार ओकले. आपाचे कार्यकर्ते फुडारी रस्त्यार. दिल्ली कोर्टा भायर धुमशणां. फुडाऱ्यांक उखल्ले. गोंयांत मडगांवां निदर्शनां. सरकार पक्ष समर्थक म्हणटा कारवाई कायद्यान, विरोधक म्हणटा राजकीय सूड. बीजेपीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार आयज फाल्यां करीन हुमकळ्ळा. चवथ्या लिस्टानूय ना. तेवटेन काँग्रेस रावल्या बीजेपीक. दिवचले दाणयो वाघ भोंवता. थळाव्यांचो दाबो. बोड्ड्या घोटणेश्वर रातचो वाघ दिसता. ब्रेस्तारा दोरामार्ग रस्त्यार दिशिल्लो. आदी एकदां राना खात्यान पाद्रोय लायिल्लो. लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचारा वेळार कोणूय मतदारांक हायस म्हणून कॅश वा फुकट समान वस्तू वाडटा आसत जाल्यार कागाळ करूंक इन्कम टॅक्स खात्यान खासा कंट्रोल रूम उबारला. ईडीचे दिल्ली विभागीय कचेरेच्यो मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्या सकयल गोंया सयत 9 सुवातींचेर धाडी. MS देलहमान रिया IT ट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या कंपनीचे ऑडिट. टॅक्स प्रकरणात रेट. म्हादेचे उदक मलप्रभेत व्हरपाचे कर्नाटकाच्या कारस्थाना आड गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टान बेगोबेग अपमान याचिका घालची. सेव म्हादे सेव गोवा फ्रंटाची मागणी. दोन 2008 पणजे पुलीस स्टेशनार हल्ल्याच्या केशीत पणजे पुलिसांनी केल्लो मूळ FIR कोर्टाक दिवचो. मुखेल आरोपी बाबूश मोन्सेराताच्या अर्जाक मडगांवच्या खासा कोर्टाची मान्यताय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूतानात भूतानाचो मानाचो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिवन भोवमान. UP बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन अधिनियम असंविधानिक. अलाहाबाद हायकोर्टाचो निर्णय. कायदो धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाक धरून ना. कोर्टाचे निरीक्षण. बिहारात बांदकाम चालू आशिल्लो पूल कोसळ्ळो. एकलो सोंपलो. 9 कामगार जखमी. 30 कामगार शिरकले. कर पुनर्मुल्यांकन करपा आड काँग्रेसीची 3 वर्सां आदी केल्ली याचिका दिल्ली हायकोर्टान न्हयकारली. एकविसाव्या शतकाच्या पुष्पक विमानाचे भारतान केले यशस्वी लॉन्चिंग. इस्रोचो आनीक एक यशस्वी प्रयोग. दिल्ली कोर्टान 2G स्पेक्ट्रम स्कॅमात निर्दोष सुटके आड CBIचे अपील केले मान्य. 6 वर्सां आदी तेन्नाचो दूरसंचार मंत्री A. राजा आनी हेर वांगड्या आड घाल्लें अपील. ओडिशात बीजेपी आणि बिजू जनता दलाची युती ना. लोकसभा आणि विधानसभेचे वेंचणूक दोनूय पक्ष स्वतंत्र लढतले. भाजपची सगळ्या सुवातींनी उमेदवार घालपाची तयारी. तामिळनाडू DMKचो आमदार पोनमुड्डीक परत मंत्रीपद. तामिळनाडूचो राज्यपाल RN रवीन दिलो सोपूत. पोनमुड्डीक मंत्री म्हणून परत घेवपाची सुप्रीम कोर्टान दिली ऑर्द. लोकसभे खातीर बीजेपीची चौथी वळेरी जाहीर. तामिळनाडूच्या 14 उमेदवारांची नावां जाहीर. मदुराई पुड्डुचेरीचे उमेदवार जाहीर. यूट्यूबर एल्विश यादवाक सोरपाचे विखाचे केशीत मेळ्ळो जामीन. गौतम बुद्ध नगर जिल्लो कोर्टान एल्विशाक जामीन. दिल्ली एक्सायज पॉलिसी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टान BRS फुडारी K. कविताक जामीन न्हयकारलो. जामिनाक ट्रायल कोर्टान वचपाचो निर्देश.